culpa bersama syaitan yang sumia mendiram tuja berladim serukaran tuja kita gabung pernah berpita beli beton tukar kita देव बरी सांस दिवं तुमकां सुमेस्त म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो पिरगसगारांनो भुरग्यांनो प्राजित कडाच्या पंचवायतराच्या देवस्तुतेक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. आज आई मिसेचें बलिदान भेटून जाल्या उपरांत आमी सोम्याच्या पाशावांत परगड रितीन कुर्सावाट करतल्या ताच्या पाशावांत आमी एक जातल्या आनी ताच्या कश्टांच्या मेटांनी आमी समकतल्या. ह्या सर्व भक्ती कार्यांक तुमकां मोगाचें आपोवण्या दिता आनी मोगाचो स्वागत मागता. हे संदर्भार आमच्या मदें आसात मनादी बापू डिमेल्लो आमच्या आदिसीचे ज्युडिशियल विकार ते जावन आसात. हे संदर्भार आमचे खातीर मागोवंक आनी आमच्या कुर्साच्या वाटेंत सांगात दिवंक ते हांगासर आसात. तांकां मोगाचो बरो स्वागत आमी मागता. तशेंच बाप संतोशाकी आनी तुमकां समेस्तांक बरो येवकार मागता. आज हे मिसेचें बलिदान सांजुदा मरीफा लाभलेल्या बऱ्यापणाक अर्गासन भेटयतात. जॉर्ज रिशा डिसोजा नरमपाडी, गॅडियल रियान डिसोजा नरमपाडी, अँथनी सेसिल डिसोजा नरमपाडी, विनल डेसा कंडलूरू. सांजुदा मरीफा लाभलेल्या बऱ्यापणाक अर्गासन भेटयता. इलियस कुटिनो आपल्या 55 वर्साच्या जल्मदी संदर्भी सांजूद वाडो. तशेंच नित्या दरम्याच्या मना वीस भेटयता एलिझाबेथ डिसोजा सांजूद वाडो. देवदीन झेवियर आनी कॅथरीन कोयलोच्या आत्म्यापासून मिस भेटयता किस्तू कोयलो पवित्र काळजा वाडो. तशेंच जॉयल डिसोजा पवित्र काळजा वाडो, लॉरेन्स डिसोजा पवित्र काळजा वाडो. प्रत्येक ते पासून मिस भेटयता किस्तू कोयलो पवित्र काळजा वाडो. देवादीन बॅप्टिस्ट आनी थेरेसा सिक्वेराच्या आत्म्यापासून मिस भेटयता सिल्वन सिक्वेर आनी त्यादर वाडो. देवादीन ब्रिजित आनी जॉन कुटिनोच्या आत्म्यापासून मिस भेटयता रॉनी आनी सिंथिया कुटिनो वॉलेन्शिया. देवादीन बेर्नार्ड मिरांदाच्या आत्म्यापासून मिस भेटयता विल्फ्रेड मिरांदा लानफुल वाडो. देवादीन अँड्रू डिसोजा आत्म्यापासून मिस भेटयता मार्क कुटिनो सांजूद वाडो. ह्या शरीर बसोत मागया आम समेस्त बसोत मागया. जे कोणा मागतान बसला नसो रास कडून तांचे बसोत आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. मोगाच्या न्हू जेजूच्या पुनर्जीवनपणाच्या दिसा तुजे मरिफात बापाक अर्घ दिवंक आमी जमल्या. आयची देवस्तुती त्यागाची आनी कश्टाची जिणे मरिफात आमची क्रिश्चिणी अर्थाभरीत करूंक उलो दिता. देवान आमकां बावर्ती देणे दिला आनी त्या बावर्ता मरिफात आमची क्रिश्चिणी बरी जिवंक आमकां प्रयत्न करता. आमची क्रिस्ती जिणेन कश्ट दग येतात हे सोंसल्यान आमी आमची क्रिस्त जिणी खरेपणी जियेता मात्र न्हय आमकां ससनीक जिणी जोडूंक एक ही वाट जावन आसा. आपणाकच संपूर्ण रितीन खाली करून ससनीक जिणी बसयल्लो जेजू क्रिस्त आमकां ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदान असली जिणी जिवंक आपोवणें दिताना ही जिणी जिवंक गरज आसची कृपा ह्या मिसा वेळार मागया.
मोगाळ भाव भयणीनो आमी भेटोवचें हें बलिदान सर्वेस्परा देवाक मानता तसलें जावं दी म्हूण आमच्या पातकांचे बक्षणे मागून कालत्या खाळसान आमी म्हणया हांव पातकी सरपदवेदा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता मना चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासून भगवान सदां सांगवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थन मागता. सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळा बापा मोरणांतलें जिवीत उपजोवचें म्हूण अगणी जाणवायेन तुवें येवजिलें आनी जामनीन पडलेल्या गोवांच्या कणा बरी तुजो पूत जेजू मरोन जिवंत जावचो म्हूण तुवें थारायलां आसता. ह्या गुटाचो परिणाम कसो आमी सगळीं ताच्या मोरणाचें उदंड पीक जावंक आनी ताच्या नव्या जिवितांतली नवी रचना कशी उपजोवंक आमकां सोमेस्तां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. जेरेमिया प्रवादाच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, येतले दीस आनी त्या दिसांनी हांव इस्रायलाच्या घराण्या लागीं आनी जुदाच्या घराण्या लागीं एक नवो सल्लो करतलो. हो सल्लो हांवें तांच्या पुर्वजांक हाताक धरून भायर हाडले त्या दिसा तांचे कडेन केल्ल्या सल्ल्या परी न्ही, कित्याक तांणी म्हजो सल्लो मोडलो आनी हांवूच तांचो धनी म्हूण हांवें तांकां दाखोवचें पडलें. उलयता तो सर्वेस्पोर. ते दीस पावतच इस्रायलाच्या घराण्या लागीं हो सल्लो हांव करतलो. उलयता सर्वेस्पोर. हांव म्हजें धर्मशास्त्र तांचे भितर घालतलो, तांच्या काळजांचेर ते बरयतलो. हांव तांचो देव जातलो आनी ती म्हजी परजा जातली. तेन्ना एकामेकाक शिकोवची गरज आसची ना. सर्वेस्पराची वळख घेया अशें एकामेकाक सांगचें पडचें ना, कित्याक ती सगळीं म्हाका वळखतलीं ल्हानातावन व्हडा पर्यंत. उलयता तो सर्वेस्पोर. कित्याक हांव तांचो अपराध बक्षितलो आनी तांच्या पातकांचो उगडास दवरचो ना. देवाचें उतर हें.
एक नितळ काळीज म्हाका रोसून दी देवा. एक नितळ काळीज म्हाका रोसून दी देवा. आनी नव्याक एक द्रड म्हूण म्हजे थंय आसा कर. तुज्या दोळ्या मुखा वयलो म्हाका पळय सोडय नाका. तुजो पवित्र म्हजे तावन काडून नाका. एक नितळ काळीज म्हाका रोसून दी देवा. एक नितळ काळीज म्हाका रोसून दी देवा. हेब्रावांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वचप. भाव भयणीनो, जेजू ह्या संवसारी आसतना आपणाक मरणांतलो वाटावंक शकतले लागीं बोब घाल आनी दुखां गळोवन प्रार्थना आनी विनंती करूंक लागलो. ताच्या माणकुल्या कल्पना खातीर देवान ताची मागणी आयकली. त्या शिवाय तो देवाचो पूत तरी आपणे सोंसलेल्या कश्टां वरी विधेयपण कितें तें शिकलो आनी संपूर्णकायेच्या शिखराक ताका उबारतस ताचें उतार पळतल्या समेस्ता ससनाच्या तारणाचें कारण तो जालो. देवाचें उतार हें. कोणी म्हजो सेवक जाता जाल्यार तो म्हजो पाटलाव करूं दी म्हणटा सोमी. आनी जंय हांव आसां थंय म्हजो सेवकी आसतलो. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. आराधनाक म्हूण परबेक आयिल्ल्या मदले थोडे ग्रेक आसले. तांणी गलिलयाच्या बेसायडा गांवच्या पिलिपा लागीं येवन विचारलें, सायबा, आमकां जेजू पळय जाय. पिलिपान येवन हें आंद्रे कळयलें आनी दोगांयनी वचून हें जेजूक सांगलें. जेजून तांकां जाप दिवन सांगलें, मनशा पुतान महिमा जोडची घडी आतां आयल्या. सतच हांव तुमकां सांगतां, गोवांचो कण मातयेंत पडून मेल्ल्या करीत तो एकडोच उरता. तो मरत जाल्यार यथेश्ट फळ दिता. जो कोण आपल्या जिवाचो मोग करता तो आपलो जीव होगडोवन घेता. जो कोण ह्या संवसारी आपल्या स्वंत जिवाचो द्वेश करता तो आपलो जीव सासणीक जिणे सांबाळटा. कोणी म्हजो सेवक जाता जाल्यार तो म्हजो पाटलाव करूं. अशें जंय हांव आसां थंय म्हजो सेवकी आसतलो आनी म्हजी सेवा करतल्याक म्हजो बाप मान करतलो. म्हजें काळीज आतां खंती भिरांतीन भरलां आनी हांव कितें म्हणूं? बापा, ह्या घडयेंतलो म्हाका निवार म्हणूंक गी. पूण हें सर्व सोंस जाय म्हणूनच हांव ह्या घडयेक आयलां. बापा, तुजें नांव महिमे बरीत कर. तेन्ना अंतराळांतावन एक ताळो आयलो. हांवें तें महिमे बरीत केलां. परत्यांनी हांव तें महिमे बरीत करतलो. थंय जमा जाल्लो लोक ताळो आयकून गडगडो जालो म्हूण म्हणालो. देवदूत ताचे लागीं उलयलो जाय म्हणाले हेर. पूण जेजून तांकां सांगलें, हो ताळो जाल्लो तुमचे पासत
म्हज्या पासत न्हय. ह्या संवसाराची जडटी जावचो वेळ हो. आतांच ह्या संवसाराच्या अधिपतीक लोटून भायर घालतले आनी म्हाका धर्नितान उंच उबारलेल्या वेळार सर्व मनशांक हांव म्हजे थंय व्हरतलो. आपणाक कसल्या तराचें मरण भोगूंक आसा तें दाखोवन दिवचे खातीर ताणें अशें म्हळें. देवाचे उतर हे वखाणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, करार वा एग्रीमेंट हो शब्द आमकां हर एकल्याक वळखीचो. लग्ना पयलें करार जाता आनी ह्या संदर्भी व्हंकल आनी न्हवरो ह्या कराराच्या दस्तावेजीक आपणाची दस्तखत घालतात. तशें म्हळ्यार तीं दोगांय एका ओप्पंदाक येतात आनी इतल्या वेळा भितर तांचें लग्न जाता म्हूण थंयसर तांकां भास दितात. हे केवल लग्ना जिविता विशयांत मात्र न्हय, जावं दी व्यापारा विशयांत, जावं दी पयशां विशयांत आनी इतर जायत्या संगतींनी हे एग्रीमेंट वा करार तें जाता. हे केवल आमच्या ह्या दिसपट्ट्या जिवनांत हांगासर मात्र न्हय, जावं दी राष्ट्रीय मट्टार आंतरराष्ट्रीय मट्टार असले व्हडले व्हडले ओप्पंद जातात. ह्या विशीं आमकां बरेंच कळीत आसा. आयच्या पयल्या वाचपांत असल्या एका करारा विशयांत, पोरन्या करारा विशयांत आमी आयकता. इजिप्ताच्या बंदडे उपरांत फाटयां आयिल्लो लोक सर्वेस्परा देवा थंयसर मेळटना त्या सिनाई पर्वताचेर त्या फोळ्यांचे देवाचे उपादेश थंयसर बरयले. देवा आनी मनशा मदें एक ओप्पंद थंयसर रचलो. हेंचो तें करार आनी ताका शेळेच्या रगत ताचेर वळयलें. पूण हो लोक ह्या उपादेशा प्रमाणे, ह्या नियमा प्रमाणे तो चलना. देवातावन तो पयस गेलो आनी कितें त्या फळयांनी बरयलें ताका विरोध तो रावता. आनी ह्या संदर्भी देवातावन पयस गेल्ल्या तांकां उपरांत तांची जिणी भोवती कश्टाची जातना एरेमिया प्रवादी तांकां सांगता. आयच्या पयल्या वाचपांतली ती उतरां. सर्वेस्पर देव इस्रायल घरा थंय एक सल्लो तो आसा करतलो. सर्वेस्परा देवाचो धर्मशास्त्र तांच्या अंतस्करणांत तो घालतलो. हो धर्मशास्त्र तांच्या काळजांत तो खंतयतलो आनी हांव तांचो देव आनी तो म्हजी लोक वा परजा जातलो. आनी हें जावन आसा नवें करार. जेजू क्रिस्ता मरिफात तें स्थापीत जाल्लें. हर एक मिसा वेळी आमी आयकता नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें समर्पून दिवचें. हें जावन आसा करार सर्वेस्परा देवान मनशाच्या काळजाचें तें कांतयल्लें. आनी ह्या पासत आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तान कुर्सार आपणाचें बलिदान करन ताचेंच रगत वरयल्लें. पोरण्या सोल्यांत शेळयेचें रगत आनी नव्या सोल्यांत आतां जेजूनच ही बली जावन आपणाचें रगत वरयल्लें. आनी आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत असले एक करार, असलो एक सल्लो तो आसा. आमच्या पवित्र स्नानांत हो सल्लो तो जाल्लो. देव आमचो बाप आनी आमी ताची भुरगीं आनी हो करारा प्रमाणे आमी सदांच जेजूचो विस्वासपणी ह्या संवसारी जिवितांत पाटलाव करता. तशें म्हणटना जेजू ह्या संवसारांत चलोवन गेल्ली ती कश्टांची ती अशीर वाट आमी चलता. आनी ही जावन आसा कुर्साची वाट. जेजू सांगता आमी चलची, जेजू सांगता आमी मरची आनी जेजू सांगता आमी जिवान जावची त्या ससनाच्या जिविताक. ही वाट आमी हर एकल्यान आमी चलत जायत जाल्ली. त्या देखूनच जेजू आज आमकां आपयता. कशें ते ग्रेक तांच्या काळजांत जेजू पळोवची आशा आसून ह्या जेरुसलेमाच्या व्हडल्या फेस्ता संदर्भी थंयसर ते सांगता मेळिल्ले आनी तांणी फिलिपासरची सांगलें आमकां जेजू पळोवंक जाय. फिलिपान हो विशय वचून आंद्रेक सांगलो
आनी दोगांयनी वचून हो विशय तांणी जेजूक सांगलो आनी जेजू वच खरी घडी आपणाक ह्या लोकांक ग्रेकांक एक लिसांव शिकोवची आसली म्हूण ताणें सांगलें मनशा पुतान महिमा जोडची घडी आतां आयल्या. सतच हांव तुमकां सांगता गोवाचो कण मातयेन पडून तो मेल्ल्या करीत तो एकड़ोच उरता. तो मोरा जाल्यार तो यथेश्ट फळ दिता. कितलीं पेरण बरीत उतरां ही ग्रेक आयिल्ले ह्या जेजू पळोवंक. जेजू विशांत जायते ताणें आयकल्लें. ताच्या आजपा विशांत आयकून जाल्या उपरांत ह्या जेजू पळोवची खतखतीक आशा तांचे थंय आसले. तशें म्हणटना ह्या जेजू पासून आपणाचो जीव दिवंक ह्या जेजूचे कार्य साक्षी जावंक ते येता आसतना ही उतरां ते आयकतात. मनशा पुतान महिमा जोडची घडी आतां आयल्या. आनी हीच जावन आसात ती उतरां. गोवाचो कण मातयेन पडून मेल्ल्या करीत तो एकड़ोच उरता. तो मोरा जाल्यार यथेश्ट फळ दिता. कितें जेजू मुखार जावंक आसा तें तांकां तो सांगता आनी ह्या सर्व ग्रेकांक तो आपणासशी वडटा. ही जावन आसा आईन घडी मनशा पुताक ती महिमा दिवची. ही जावन आसा घडी कशें गोवाचो कण मातयेन पडून तो मरता. मरतना मात्र तो नवो जीव दिता. हो विशय आमकां हर एकल्याक तो कळीत आसा. खंयचें भी वा बियाळो धरणीर तें घालें तें मरता, तें कुसता आनी परत्यान तें जिवान जाता आनी उपरांत यथेश्ट फळ तें दिता. आनी थंयच जेजू तांकां लिसांव तांकां बरें सुद्दां समजयता. ताच्याच जिविता विशांत ताणें ह्या संवसारांत आयिल्लो आमच्या पासून आमकां जीव दिवच्या पासून आमचो ताणें मोग केलो. आमच्या पासून तो जियेलो आनी आमकां ताणें सासणाचें जिवीत दिवच्या पासून तो मेलो. हे कुर्सा त्या आत्मानाचें मन तो मेलो आनी तशें आमकां त्या सासणीक जिविताची रूच म्हणजे आमकां तें साल्वसांव दिवच्या पासून तशें आज तो आमकां सांगता. हेंच लिसांव आमी हर एकल्यान मोरूंक जाय. आमच्या पातकाक, आमच्या अस्कतकायाक, आमच्या खोटेपणाक, आमच्या आदल्या सालींक, आमच्या वायट जिणेक आमी मरता तर आमी नव्यान उरता. आमी नवे मनीस जाता. आमी बरे मनीस जाता आनी असल्या जिविताक जेजू आज आमकां आपयता. केदाळ आमी असल्या जिवितांत मुखार सरता तवळ आनी तवळ मात्र जेजून आमकां जोड दवरलां. तें सासणाचें जिवीत आमचें थंय आमी जोडूंक शकतले. त्या देखून आमी मागणें करचें, आमी नियाळ करचो, आमी रेवेचें, आमी नवें नागादाचें न्हय केवल ह्या संवसारी जिविता विशांत मात्र चिंतचें. हाचे चड आमी आत्मीक जिविता विशांत चिंतचें, दैवीक संगते विशांत चिंतचें. कित्याक प्रथम जावन आमी जावन आसा आत्मीक. मॅन प्रायमरीली ही इज अ स्पिरिच्युअल बीइंग. तशें म्हणटना आमचें थंय असलो दैवीक जीव आसा आनी ह्या दैवीकपणा आमी सदांच वाडचे. आमी ह्या संवसारांत जियेता वयतरी आमी ह्या संवसाराचे न्हय, आमी हर एकलो जावन आसा आत्मीक. त्या जेजू चलोवन गेली ही कुर्साची वाट आमी चलचे. ह्या संवसारांत इतली रुंद वाट आसतना ह्या रुंद वाटेन आमी चलचे न्हय. असल्या अशीर, असल्या घामाच्या, असल्या कश्टांच्या, असल्या कुर्साच्या वाटेन आमी चलता वय तर जेजू थंयसर आसा कालवरीच्या दोंगरार. आमकां हर एकल्याक तो राखता, आमकां हर एकल्याक तो पळयता, ताचे सरशी तो आपयता. कशें जेजून त्या कालवरीच्या दोंगरार त्या कुर्साचेर आनी आमच्या पासून जीव दिल्या उपरांत ताणें प्राण दिल्या उपरांत ताका मेळ्ळें तें सासणाचें इनाम. आज आमकांय तें सासणाचें जिवीत आमचें तें जायचें आनी हें पुनर्जिवनपण आमचें तें जायचें. तर ह्या संवसारांत आमी जेजू चलोवन गेलीच वाट आमी चलाचे. जेजू सांगता आमी मोराचे, जवळ मात्र आमी जेजू सांगता आमी उरतल्या. आनी ह्याच पासून हें संवसारी जिवीत आमकां दिलां कित्याक आमी हर एकलो भावार्थी मनीस जावन जेजूचो आमी विस्वासपणे पाटलाव करता आसतना आमी ह्या संवसारी जिवितांत त्या पुनर्जिवनपणाचो भरवसो सदांच आमच्या काळजांत आसून आमी जियेचे. होचो जो संदेश ग्रेकांक दिल्लो आनी आज ते सगळे त्या जेजू थंय ते पातयेवंक लागले आनी जेजू पासून ते धैर्यादीक वीर जाले. आज आमी तशेंच जायचे. त्या देखून असलो खतखतीक उर्बा आमच्या काळजांत सदांच आसचे. तर आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकली तिनचो ती उतरां कशें सर्वेस्पर देवान इस्रायल घरांत थंय केल्लो तो सल्लो आनी तो म्हणालो येरेमिया प्रवादी मुखांत्र म्हजें धर्मशास्त्र तांच्या अंतस्करणांत हांव घालतलो, ताच्या काळजांत हांव कांथयतलो आनी हांव
हांव तांचो देव आनी ती म्हजी परजा जातली. दिसाय की केदें व्हड भाग तें आमचें. देवाचें भुरगीं जावन ह्या संवसारांत आमी जिवचें आनी आमच्या पवित्र स्थानांत आमकां हें आपोणें मेळ्ळां आसा. आमी सदांच हें आपोणें स्विकार करून त्या सरकाराक त्या ससनाच्या जिवितां फावो तसली जिणी सोंपता तसली जिणी ह्या संवसारी जिवितांत आमी ती सदांच जियोंक जाय. केदां आमी त्या पवित्र स्थानांत मेळिल्ली आमकां कुरपा आनी ह्या कुरपे द्वारे आमच्या पातकाचेर आमी जैते वचत आसतना इल्लेशें आमच्या अस्क सैमाक आमी मरता आसतना हे कुरपेचें जिवीत आमचें तें भरून तें वपता आनी त्या वरवीं आमकां ही देवाची वाट देवाची जिणी जेजू चलोवन गेल्ली वाट ती आमकां चलोवन हर एकल्या साध्य जाता. आनी हेंच जाय जाय आमच्या हर एकल्या थंय असलें नवें सामपण असलें ट्रान्सफॉर्मेशन असलें परिवर्तन आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत तें घडोवंक जाय. त्या आदीकून आमी आमच्या पातकी जिणेक इल्लेशें मरतना हें भितरलें सैम थंय सैम तें भरून येता आनी देवाचो मोग आमच्या काळजांत तो सदांच आसता. ह्या काळजांत केदींच सुखी धाडना ह्या मोगाक केदींच सुकती ना हो भरून वमतांचो मोग आनी तो सदांच आमच्या जिवितांत तो उरता. आनी आमकां तेंच आपोणें जेजून ग्रेकांक दिल्लें तसलें आमी मरोंक जाय. आमी हर एकल्यान मरोंक जाय. आमकां हर एकल्याक आशा आसा आमी बरे मनीस जायचे मनशापणाच्या मौल्यांनी बदलेली आमची जिणी जायचे पेल्याक आमी सदांच कुमकेचे जायचे आमची जिणी कुडी आत्म्याच्या दयाळ करण्यांनी भरलेले ती जायचे तर आमी ह्या संवसारांत जिये जाय जाली वाट आमी आमकांच मरचें आनी देवाक महिमा दिवचें आमच्या ह्या पेल्याच्या सेवेद्वारी. आमकां आपयलो जेजू सदांच आमच्या सांगात आसा. प्रत्येक तरान ह्या करेस्माच्या दिसांनी आमकां तो आपयता. इल्लेशें मागणें आमी चड करन इल्लेशें दान धर्म आमी करन तशेंच उपवास त्यागाच्या सॅक्रिफिसाच्या जिवितांत आमी हो गोवांचो कण जावं. आमी आमकांच त्या मातयेंत पुरतना जेजून तो वेंगलो कुरीस आमी तो वेंगतना तातूंत आमकां जिवीत अर्थ मेळटा. आमच्या जिविताच्या कश्टांक आमकां निजायकी परिहार मेळटा. जेजूचे कश्ट जेजूचे मरण आमच्या कश्टांक परिहार दिता मात्र न्हय आमकां त्या पुनर्जिवनपणा सरशी व्हरता त्या ससनाच्या जिविता सरशी व्हरता. त्या देखून आमी ह्या कुर्सांत दिश्ट घालची आमी ह्या कुर्सांत असली लिसावा सदांच आमी शिकोवंक जाय. त्या देखून हे कश्ट आमच्या जिविताचो वांटो हातूंत त्याग आसा हातूंत सॅक्रिफीस आसा पूण ही वाट जावन आसा जिविताची. तातूंत देखून आज आमी करची कुर्साची वाट ही जावन आसा आमच्या जिविताची वाट. जेजू चल्ली वाट आमी चलता आसतना जेजू बरें आमी पडटले जेजू बरें आमकां अकमान सोंसो मेळटले जेजू बरें आमी अस्कत जातले एकसुरी जातले कशें जेजू पिलाताच्या राजाक नाताव त्या गोलगोथा पर्यंत जायते जाणें सोंसलें थंय मात्र न्हय ताच्या सगळ्या जिवितांत असले कश्ट संकट ताका मेळ्ळे आनी तो सदांच त्या कुर्साक वेंगमान त्या गोलगोथा सरशी त्या ससनाच्या जिविता सरशी त्या पुनर्जिवनपणा सरशी आपली दिश्ट कनसोवन तो चल्लो. तशेंच आमी ह्या संवसारी जिवितांत जेजूचे कश्ट आनी मरण जिवनपण नियाळ करतले आमी त्याच कुर्साक आमी वेंगोवंक जाय. त्या कुर्सा थंय आसा तें जैत त्या कुर्सा थंय आमकां मेळटा तें धैर्य त्या कुर्साच्या झरीत जावन आमकां मेळटा ती कुरपा सदांच आमच्या जिवितांत आसा. तर कसले कश्ट विघ्नां आघात आमचे थंय येवं दी. हे कोविड-19 आतां तें आसा वय तरी आमकां कितेंच आमकां बाधा हाडिना कितें हें सगळें मोडा बरी तें पाश्या जावन येसो पूण असलो भावार्थ देवा थंय आमी कसलो तसलो तो विश्वास सदांच आमकां आधार दिता सदांच आमकां धैर्य दिता आनी जेजू चल्लेली वाट आमी चलोवंक आमकां आधार दिता. तशें जाल्यार आज ही कुर्साची वाट आमी करतना आमच्या कुर्साक आमी वेंग मारया. हे कश्ट हे समस्ये ही पिडा शिडा हे एकसुरपण आनी कितें फाल्यां कितें राखोन आसा परवां कितें राखोन आसा तें आमकां कळीत ना कळीत जावचें गरज ना पूण आमी हर एकल्यान धैर्यादीक जावन जेजू बरी ही कुर्साची वाट चलता तर आमच्या कुर्साच्या वाटे उपरांत त्या गोलगोथ मरणा उपरांत आमकां मेळटा तें पुनर्जिवनपण त्या जिविताचो संतोष ह्या संवसारी जिवितांत आमी बगत जाय तर आमी सदांच आमकांच बरी आनी खरी तयाराय करचे. गोवांच्या खणा बरी आमकांच आमी मरोंक जाय आनी हेंच जावन आसा वर्तें लिसांव त्या ग्रेकांक ताणें दिल्लें आनी खंडीत जावन ताणें तें पाळलें आज आमी पाळोवंक जाय. भावार्थाच्या संकटे विशयांत केदींच आमी धंडळ नशें
ह्या पावर्थांत आमचे जिणेंचो सर्वेस्परा देवाक आमी ती स्वीकार आमी ती वपसून दिता तर देव ताची मांडवळ आमचे थंय चलता आनी आमी असल्या पावर्थाची भुरगीं जाता परवशान भरलेली आमी जाता आनी मोगाची जिणी आमची जाता आनी हाचे वरवीं आमच्या कुटुंबाचें जिवीत तें संतोष बरी जाता कुटुंबा जिवितांत मोग ना संतोष ना समाधान ना भाव बांधवपण ना एकामेका आमी वळखता त्या मनशाच्या जिविताक अर्थच ना त्या देखून केदळा आमी कुटुंबा जिवितांत एकामेकाचें समर्पण करता तवळ मात्र कुटुंबा जिविताक अर्थ येता होच जावन आसा त्याग होच जावन आसा सॅक्रिफीस जेजू उलयता गोवांच्या कण धरणी पडोन मरचें म्हळ्यार हेंच स्वार्थाक मरचें आपणाकच मरचें कुशेक मरचें म्हज्या आशेक मरचें तवळ मात्र कशें तें बींकीर लायलें तें नवें जिवीत जाता नवें फळ दिता तशेंच आमच्या जिवितांत बरें फळ दिवंक आमकां शकतल्या जेजू ह्या संवसाराक आयलो बरोन वमतो आमच्या मापान फळ दिवच्या पासून आनी तें फळ आमी हर एकल्यान आमच्या जिवितांत भोगिचें तर आमी सदांच आमची काळजां मनां जेजू उक्तें दवर प्रत्येक तरान ह्या प्राजीत काळार आनी आतां आमी करच्या ह्या कुर्साच्या वाटेन हर एक कास ते सवा वेळी जेजूची कृपा आदार आमी मागता तर त्या वेरोनिका बरी त्या सिमा बरी आनी कशें मोरी माय वाटेर मेळ्ळी आमकांय ती मेळटली आनी आमी खंडीत जावन धैर्यादीक जावन आमच्या जिविताचो हर एक कुरीस आमी घेवन विश्वासपणे भक्तीपणान जेजूचो आमी पाटलाव करतल्या गोलगोथा त्या पर्वताक आमी पावतल्या त्या कुर्साच्या आल्तारीर आमी थंय आसतना खंडीत जावन जेजू आमच्या मरणा उपरांत आमकां ते पुनर्जीवनपणाचो संतोष आमकां दितलो म्हणल्यार कांय आमकां दुबावना ह्या भरवशान ह्या बावटान ही संवसारी जिणी आमी जियेवया ही कुर्साची वाट हर एका दिसा आमी करया आनी जेजून आमकां जोड दवरलां तें ससनाचें दायज आमचें तिकन घेवया आमेन पंतान देवाक सर पदवेदारा बापा सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताचे एकल्याच पुता आमच्या सोम्या तो पवित्रत्म्या वरवीं गर्भेस मोलो आंकवार मुरयेतावन जल्मालो पांच पेलो ताका ताणें कस सोंसले ताका कुर्सा जडलो तो मेलो आनी ताका निकेपिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवान जालो सर्गाक चडलो सर पदवेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय तो जिवे आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सतमंता पवित्रत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचें बक्षाणें कुडीचें जिवनपण ससनाचें जिवीत आमेन सर्वेस्परात देव आमकां आपयता 100 वांट्यांनी आमी फळ दिवंक म्हणजे आमच्या जिवितांत आमच्या पातकाचेर आमच्या अस्कतकाचेर आमी सदांच जैतेवन जावन जेजून आमकां जोड दवरल्या ती सोडवण आमची आमी करूं आनी असल्या बाबतान आतां आमची प्रार्थना आमी उसारुया बापा पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी तांकां दिल्ले मिसांव खरेपणी करून तांचेर येवच्या सर कश्टांक कान मारून अर्थभरीत क्रिस्ती जियोंक तांकां कृपा लाभय म्हूण मागता हांव जबाब बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक आमच्या राष्ट्राच्या सर फुडाऱ्यांनी तांकां दिल्ली जबाबदारी बऱ्यान पाळून तांची ताबेन आसल्या लोकांची दयाळपणी सेवा करूंक बरें मन तांकां लाभय म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक आमच्या फिरगस कुटुंबाच्या सर सान्यांनी तांकां मेळिल्ले बावार्थाचे देणे तीर सांबाळून एकवटाचे आनी माया मोगाचे फिरगस कुटुंब बांदून हाडूंक करपा लाभय म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक आमी सर तुजी भुरगीं तुजे तावन काकूळ जोडटना आमचे सांगाता जिवोवच्या आमच्या भावा भयणींक काकुळतीन आनी मोगान सोलोन आदार लाभय म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक येवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी हजर जाल्लेल्या आमी सर्वांनी आमच्या जिवितांत येवच्या कश्टांक खरो प्रतिफळ आसा म्हणल्या भरवशान आमची क्रिस्ती जिणी अर्थभरीत रितीन जियोवंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक सांज सुद्दां देवाक समर्पिल्ल्या फिरगजेच्या आनी पुणशेताच्या उदरगते खातीर दान दिल्ल्या सोमेस्तांचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल तांचे वावणटीचो आनी दानाचो फळ यथेश्ट मापान तांकां मेळासो कर सांगातास ह्या पुंज तळार हाती धरिल्ली सगळीं योजना लोकांच्या उदारपणाच्या सहकारान आनी कुमकेन शाबितायेन पंथाक पावय म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक सर्वेस्परा बापायपणाच्या मोगान आमकां तुज्या भुरग्यांक ह्या संवसारी जिवितांत सदांच राख आनी सांबाळ प्राजिताच्या ह्या दिसांनी तुज्या कश्टा मरणा जिवनपणा विशीं आमी केल्लो नियाळ आमच्या जिवितांत आमच्या कुर्साच्या वाटेन कश्टांच्या वाटेन आमी निराशी जायनासतना बावडतान बरवशान सदांच सकारात्मक चिन्नांनी तुजें तें एकवटोंक आमकां तूं शिकय हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी
तुम्ही मागा. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनात आणि महिमेक आमचे नेक्या पयसभेच्या दावाक सर्वेस्पर म्हणून घेऊ. भोव मोगळा बापा, तुझ्या प्रितीवंत पुता जेजून आपल्या मोरणान तुका महिमा जोडून घेतली. ह्या खातीर तुवें ताका महिमेवंत केलो आसता. जेजूच्या मोरणाचें बलिदान आमच्या हातांतलें हातांत घेवन तुज्याच नांवाच्या महिमेक आमकां ताच्या मोरणांत वांटो दी आनी ताच्या संगता महिमेवंत कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराकय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदरा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सवंतय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जामनीन पडोवन मेल्ल्या आनी नव्या जिवान उदंड पीक दिवन उपजल्ल्या एका गोवांच्या कणा बरी तुजो एकलोच पूत जेजू खुर्सार मेलो आनी ताच्या अर्था बरीत मोरणांतलें संवसारांत संतोश हाडटलें सुबां पीक तें उपजालें. तोच जालो नव्या जिवांत आनी आमी ताच्या नव्या जिवांत भरलेली तुजी आपणायलेली भुरगीं ताच्या सांगता जिवान जाल्या. देखून देवदूतांनी सकलींच्या सदळबरां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतर गाता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रात्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पूंची. तेच बरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उडासा करा. बावडताचो गोटपर गटुया. बापा,
जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कूड आनी रग सेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास करे. फ्रांसीस आमच्या बापा साहेबा, पीटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळी याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडाय. पुनर्जीवनपणाचो बुरवो सुदारून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टा खातीर मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमच्या सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मुरये देवाचे माये सांगाती, भगवंत जुसेरी सोबती, भगवंत धर्मदूता आनी सर्व काळे तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. ताच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें आमकां शिकयलां तें मागणें भक्तीपणी आमी म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळलेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर आमच्या वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गेचें भाग आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेतेल्यांक आमकां तुज्या उदा काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी विघ्न आकांतांतली वाठाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुता मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो. एकामेका शांती दिव्या. होच जावन आसा जेजू गोवांचो खण मातयेन पडलो. मरणांतलो जिवन जावन आमकां त्या नव्या जिविताचो सासाण जिविताचो बरवसो दिल्लो. देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता. शेळयेच्या जेवणाक आयिल्ली आमी सुभागी. तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फोवना. उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली.
विसरूंक कोणाक जायतो वीट मेर नासलोलो क्रिस्ताचो मोगतो सोमी कितलो उदार काकळटीचेर भांडार सर्वांक दिता आदार उत्सुक सदां तयार रक्ताच्यो झरी वारयल्यो ताणे कुर्सा आमचे पासोर दीस रात मागता तो सर्गार क्रिस्ताचो मोगतो क्रिस्ताचो मोगतो कसो तो वाटाचो विसरूंक कोणाक जायतो वीट मेर नासलोलो क्रिस्ताचो मोगतो प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळा बापा, जेजून आपल्या जिवाचो मोग केलो ना, पूण तुज्या आनी आमच्या मोगान कुर्सार आपलो जीव सयत दिलो. अशें ताणें आपणाक आनी आमकां तुज्या महिमेवोन जिवीत जोडून घेतलें आसता. आमी ह्या संवसारांत आमच्या जिवाचो मोग करिनासतना तुज्या आनी आमच्या पेल्याच्या मोगान आमचो जीव करसूंक जेजूच्या कुडी रक्ताच्या जेवणा वरवीं आमकां बोळ दी. आनी ह्या परी जंय तो आसा थंय आमी ताचे शीस आसूंक आनी तुज्या महिमेन सुकेस्त जावंक आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचें नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. सर्पोद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्व तुमचेर आशिर्वाद घालू. वचून या क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा.